एक सरकाराक सांगपाचें आहा की सरकार हो 25 मिटर MDR 25 मिटर रोड करूंक सोदता. तर सरकारान इतलें चिंतपाक जाय जो ह्यो 7 मिटर आहा तो पयलीं सारको करा मरे. 25 मिटराची कित्याक सपनां चिंतता. आतांच कालच्या 2 दिसांक हांवें एका मंत्र्याचें एक भाशण पळयलें की तो हांव मंत्री आसतना करूंक ना म्हणटा टॅक्सीवाल्यांचो ह्या केली ते पयलीं कोणी केले. हे BJPचे आयज मंत्र्यांची भाशणां म्हणजे मंत्री खंय तरी भियेल्ले आहात की हांवें जर तशें म्हटलें जाल्यार आयज आपूण पडटलो फुडले 2027. हांव सरकाराक एक सांग सोदता की ह्यो रोड आहा तो पयलीं ह्यो पारशा गांवांत ह्यो मेन रोड आहा. कारण काय पारशाची आमच्या भगवती आहा, जायती 2-3 इस्कॉलां आहा. आतां आमी दुर्गा इस्कॉला कडेन आहात जे 14 प्रायमरी प्राथमीक शाळा आहा. तशेंच आमचो ह्यो पेडणा आनी एअरपोर्ट वचपाचेर आमची गोंयची एक नांव पिड्ड्यार जाता. इंटरनॅशनल रोड आहा मोपा आनी हांगाच्यान सगळे आमचे मोरजी आशिया हरामबोलच्या हांगाच्यान गाडयो वयतात. जायते लोक हांगा आमची रोडाची दूरदर्शा पळयता. आनी म्हाका एक सांगपाचें आहा पारशा गांवांत आमचे 7 पंच मेंबर आहा. ते 7 म्हाका बूथ अध्यक्षांक BJPच्या विचारपाचें आहा की हे तुमकां दिसना एकय बूथ अध्यक्षान आनी जे सेक्रेटरी कोण पदाधिकारी आहात 7 आमचे 7 बुथाचे तेंच्यांनी एकय दीस केन्ना म्हणांक ना की हो रोड आमचो पिड्ड्यार. की म्हाका सांगपाचें आहा की तेंच्यांनी पयले बूथ अध्यक्ष जे सेक्रेटरी तेंच्यांनी पयलीं सरकाराक स्वताचे जे मनीस आहात तेंच्यांनी सरकाराक एक सांगपाक जाय की हो रोड खरोखरच ह्यो पिड्ड्यार आहा आनी ह्यो तेंच्यांनी सरकाराचे आमदार मंत्री जो मंत्री आहात तांकां ह्यो हाडून दाखोवपाचें अशें म्हाजें एक सरकारा कडेन निवेदन आहा की जाता बेगीन ह्यो रोड करपाचो आनी आमचे फुडले फेस्टिवल ताका लोकांक सरळ वचपाक वाट दिवपाची. देव बरें. ह्यो ग्रामीण भागांत हे पारसे गांव ह्यो ग्रामीण भागाचो गांव आनी त्या ग्रामीण भागासून एक हो मेन रस्तो गेला. त्या मेन रस्त्याक 2 स्कुलां आहात, 3 देवळां आहात आनी त्या देवळांसून लोक सगळे भोंवतात. ह्या रस्त्यान हो पाड जाला इतलो रस्तो की हांगसून वचपाक सुद्दां बऱ्या मनशाक वायट आयलें. तर जाणटी लोकां आमच्या देवीच्या हितून वयतात, पुजनाक वयतात, भजनाक वयतात तेंच्या आनी त्या वयतना तांकां इतके त्रास जातात. त्यांच्या फुड्यान जो एक्सिडंट जाले तेंच्यांनी बघून ती भायर सरपाक सुद्दां भियातात. आज काय ह्या इस्कॉलान 900 भुरगीं आहात. ह्या दोनूय इस्कॉलान पारसे आनी दुर्गा इस्कॉलान 900 भुरगीं आहात आनी ल्हान भुरगीं आहात. ते गाडी घेवन वचपाक ह्यो रस्तो फोडला, ह्यो मद्दी फोडला सारको. आनी ह्या रस्त्याक लागून इतकी लोकांची हें जाता की अक्षरशः घरान भुरग्यांक शाळेन सुद्दां धाडपाक प्रॉब्लेम जातात. दुसरा म्हणजे देवळान समज सांजच्या वक्तार आरतीक लोक येतात. त्या आरतीक लोक येयल्या बरोबर दिनसांचे वयतना गाडये येजा असतात. ह्यो मेन रस्तो तो पत्रादेवी बॉम्बे हायवे गेला ह्योच रस्तो गेला आनी ह्याच रस्त्याक वचून इतको त्रास जाता की एका सुद्दां बऱ्या मनशाक सहन जायना. गाडये तर खड्ड्यान घालपाक कोणूच चिंतिनात. गाडयेक इन्शुरन्स आसता, सगळें आसता. कोणाक एक्सिडंट जालो पडले हालींच्या हालीं 2-4 एक्सिडंट जाले सर. ते एक्सिडंट सरकार बघू शकना. आमचो CM काय म्हणटा ते 30,000 कोटी एका मोडले सगळ्या वेव्हारात. 33,000 कोटी डबल हे झाले आराखड्या परत टिबल झाले हे मोडले. तेतून आमचो सादोसो रस्तो सुद्दां जावं शकना आसलो आनी तो खंयच्या टायमार केलो. ज्या टायमार करूंक जाय आसलो त्या टायमार करूंकच ना आनी ह्या टायमार केला आनी तोय बी सारको अर्दवट सांडला. कंप्लीट जरी केल्लो जाल्यार प्रश्न नसलो. जेणे करून आमची एक विनंती आसा की ह्या गांवाच्या म्हणजे चावदे टू बावनवाडा पर्यंत इतको रस्तो पाड जाला की जेणे करून तो बेगीतल्या बेगीन करपाचो आनी जर ना केलो तर आम्ही पुढे आमचो लोकशाही निर्णय घेऊ शकतो. आमच्या आघाड्यान तसो बघूंक गेल्यार रस्तो बरो आसा. फक्त प्रत्येक वर्सा पारशा मांद्र्यात असो रस्तो खड्डे पडलेलो दिसता. गेल्या वर्सा सुद्दां आमी अशेंच आंदोलन केलें. भरपूर पावसा पडा आनी सगळे काँग्रेस पक्षा मार्फत आमी आंदोलन केल्लें. सरकारच्या लक्षात हाडून दिल्ले. परत 30 पुनरावृत्ती जाल्ली आसा यंदा अंदू सुद्दां. तरी आता यापुढे बरे आमचे फेस्टिवल येतले. त्या फेस्टिवल येवच्या आधी सरकारान हो रस्तो बेगिनात बेगीन दुरुस्त करचो अशी मी सरकाराकडे मागणी करतो. देवेंद्र प्रभुदेसाई आणि म्हजे बरोबर आसा असंख्य हे पारसे गांवचे नागरिक. ताचे बरोबर काही मांद्रेसून आयिल्ले आसात, तशेंच आगारवाडी चोपड्यासून आयिल्ले आसा. असे सुबुद्ध नागरिक हांगा सगळे जमिल्ले आसात. आज विशय आसा हो जे रस्ते काबार जाल्ले आसा. गेले म्हयनोभर लोक सोंसतात. ऐन मे म्हयन्याच्या एंडाक हे रस्ते फोडले सरकारान. दोन्ही बाजू त्या बाजून पहिले केबलिंगाक फोडले, आता अंडरग्राउंड पायपिंगाचे पाईप घालपा खातीर फोडटात. असे रस्ते फोडप हे केन्ना करप हे सरकाराक कशें कळना हो प्रॉब्लेम होता. आता मे म्हयनो जेन्ना पावसाची नुकतीच सुरवात जाता
आणि ऐन पावसाच्या वेळाचे तुम्ही जेन्ना रस्ते फोडटात आणि ते पावसान दुरुस्त करण्यासाठी तसेच सांडटात, जेणेकरून ह्या पूर्ण व्हांवून वता माती तातूंतली आणि खड्ड्यांनी उदक भरता आणि खड्डे किती खोल आसा हे कळना, कितीतरी ऍक्सिडेंट जातात आणि ह्या खड्ड्यांक लागून कोण सायडीक घेवपाक तयार ना. दोशी बाजून येणारी वाहनां तातूंतल्यान स्कूटरवाले कितले त्रास जातात, पदचारी चलता लोक तांकां त्रास जाता. आणि हे असेच जर रस्ते उरले, आता फुडल्या म्हयन्यान आमची चतुर्थी आसा ऑगस्टान, आणि ह्या ऑगस्टाच्या वेळार मोठ्या संख्येन लोक ह्या गांवांनी येता, परतता आपल्या गांवांनी. जे खंय खंय शहरांनी रहिवासी असतात ते आपल्या गावाकडे परततात, ते व्हेइकलां घेऊन येतात आणि अशा वेळाचेर इतली व्हेइकलां ह्या वेळा आमच्या रोडाचेर येतली, त्या वेळार लोकांनी चलप कशें हो प्रश्न आसा. आणि असंख्य ऍक्सिडेंट आतांच चालू जाल्ले आसात आणि चतुर्थीच्या वेळार कितीतरी लोक हांगा पडटले, कदाचित मृत्यू येतलो. आता सरकाराक नरबळी जाय काय कितें हांव विचारता. नरबळी पूर्वी दिताले काय, रस्तो बांदतना नरबळी दिताले, म्हणजे मनशाची दान दिताले हेका, तसोच पूल बांदतना नरबळी दिताले. आज ह्या सरकारान हे सनातनी सरकार म्हणटात, हे सनातनी सरकार अजूनही तीच पद्दत चालू दवरता काय कितें, की नरबळी दिवपाची त्यांची इच्छा आसा, लोक कोण मरचे हिची इच्छा आसा. आज हांव सगळ्या समस्त ग्रामस्था वतीन सरकाराक निर्वाणीचो इशारो दिता की आणि येणाऱ्या 15 दिसां भितर 15 जुलै पर्यंत जर हो रस्तो दुरुस्त ना केलो जाल्यार मोठ्या संख्येन आज फक्त 100-150 लोक जमल्यात, हे उत्स्फूर्त जमिल्ले नागरीक. आम्ही पूर्ण मांद्रे मतदारसंघांसून काँग्रेस पक्षातर्फे हांव ग्वाही दिता की 1000-2000 रोड रस्त्यार येतले आणि हो रस्तो आम्ही पूर्ण बंद करून उडयतले. जोपर्यंत रस्तो दुरुस्त जावचो ना तोपर्यंत रस्तो बंद करपाचो हो निर्वाणीचो इशारो. 15 जुलै पर्यंत हो रस्तो दुरुस्त सरकार ना केलो जाल्यार आम्ही हो रस्तो बंद करपाची तयारी दवरलेली आसा. ही सर्व जनतेची ग्वाही आसा. आमकां जो त्रास जाता तो एकूचदा भोगतले आमी त्रास. 15 जुलै पर्यंत सरकारान हाचेर ताबडतोब लक्ष घालून हो रस्तो पूर्णवत दुरुस्त करून दिवचो. रेडी मिक्स सारकेले जर एखाद्या दिवसा हाडून हाचेर घातले जाल्यार हो रस्तो पूर्ण दुरुस्त जावं शकता. सरकाराचे हाचेर पूर्ण दुर्लक्ष आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.